कुटुंबांत भुरग्यांचे येणे जावन आसा देवान दिवचें एक वर्तें देणें. देखून भुरग्यां पासत करया मागणें, पाळूंक विस्वासान देवाचें आपोवणें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज आमी निरपराधी बाळकांच्यो परब संभ्रमतना आमकां विशय दिली आसा नियाळूंक भुरगीं देवाची देणी जिविताच्यो राखणदार जावया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्या देव जावन आसा उजवाड आनी ताचे थंय ना काळोख, पूण मनशा थंय पातक म्हळें काळोख आसा. पूण जो मनीस जेजू थंय पातयेता, जेजू उजवाड म्हूण जेजू सरशी येता, तो काळोख पयस करूंक शकता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या हेरोद राय जेजूक सोदिता, पूण जेजू ताका मेळना. हेरोद राय रागार जाता आनी बाळकांक जिवेशी मारता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी आयकता हेरोद रायान भुरग्यांक जिवेशी मारले, आमकां राग येता, आमकां बेजार जाता, आमकां रडोंक येता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, हेरोद राया थंय स्वार्थपण म्हणली भूक असली भूक. त्या देखून तो दिवंक लागलो दुसऱ्यांक धूक. तो करता चुकी फाटल्यान चूक, सांडून घेता सर्गींची सूख. आज हांव आनी तूं हेरोद राया भाशेन जावन आसाव. हेरोद राया भाशेन आमी सोदून आसाव संवसाराची सूख. आनी आमचे थंय आसा स्वार्थपण, पावर, खोटेपण, राग म्हणल्यो भूक. आमी करून आसाव चुकी फाटल्यान चूक, एकामेकांक दिवन आसाव दूख. विसरून गेल्या जावंक आदार दिवच्यो एक बरो रूख. आयचें देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां आपोवणें दिता, आमच्या भुरग्यांक एक आदार दिवच्यो रूख जावंक, जिवीत राखच्यो रूख जावंक. आज आमी जिवीत राखच्यो रूख जावंक तयार आसांव गाय. आज आमी पळयता मनीस म्हणून आसा हांव नांव आनी म्हजो गांव सोम्या म्हाका पाव. हांव नांव आनी म्हजो गांव सोम्या म्हाका पाव. पूण जेजू म्हाका आनी तुमकां म्हणटा, मनशा मातशें राव, स्वार्थपण सोड, निस्वार्थपणान जिये. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, दुसरे सुवातेर आमी पळयता हेरोद राय जेजूक सोदता, पूण जेजू ताका मेळोंक ना. कित्याक ताका मेळोंक ना? हेरोद राय जेजूक सोदूंक लागलो स्वार्थपणान. हेरोद राय जेजूक सोदता खोटेपणान. हेरोद राय जेजूक सोदता रागान. हेरोद राय जेजूक सोदता अहंकारान. त्या देखून जेजू ताका मेळना. आज आमी जायते फावटी हेरोद राया भाशेन मागणें करता, पूण आमी म्हणटा देव आमचें मागणें आयकना. कित्याक? आज आमी हेरोद राया भाशेन स्वार्थपणान मागणें करून आसाव, खोटेपणान मागणें करून आसाव, अहंकारान मागणें करून आसाव, राग आमच्या काळजान धरून मागणें करून आसाव, एकामेकांक बोगसणे दिनासतना मागणें करून आसाव. त्या देखून आमचे मागणेचें फळ आमकां मेळना. आज आमी स्वार्थपण सांडून निस्वार्थपणान मागणें करूंक जाय. खोटेपण सांडून बरेपणान मागणें करूंक जाय. राग सांडून मोगान मागणें करूंक जाय. तेन्ना आमचे मागणेचें फळ आमकां मेळटलें. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक आवय आपल्या भुरग्याक अशें गायन करता.
धोल मुझ्या बाय नीत मुझे बाय पिपिठा टोलो पाय कावलो रोडून घोराचेर गाय विचारी कितें जाय तुमी चिंतूंक पुरो हांव कित्याक हें कांतार म्हणून आसा म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज आमी निरपराधी बाळकाचें परब संभ्रमतना आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आमी पळयता जायतीं भुरगीं त्या भुरग्यांक आवय बापूय ना म्हणूंक धोल म्हज्या बाय न्हीद म्हजे बाय पिपीट हाडटलो पाय आनी जायतीं आवय बापूय आसा त्या आवय बापूयक भुरगीं ना म्हणूंक धोल म्हजे बाय न्हीद म्हजे बाय तुका कितें जाय आज आमी पळयता जायतीं भुरगीं रस्त्यार आसात आवय बापूय ना अनाथ आसात आनी जायतीं आवय बापूय भुरग्याच्या देण्या पासत मागोवन आसात पूण भुरगीं ना पूण तुमी सुभागी जावन आसात तुमकां भुरगीं आसात आनी भुरग्यान तुमी सुभागी जावन आसा तुमकां आवय बापूय आसात त्या देखून देवाक अर्गां दिया भुरग्याच्या देण्या पासत आवय बापूयच्या देण्या पासत पूण आज आमी पळयता आमच्या संवसारांत जशें संवसारांत चड जाला करप्शन तशेंच चड जाला आमच्या संवसारांत अबॉर्शन आज आमी पळयता संवसारांत मनीस जिविताचें कन्स्ट्रक्शन करच्या बदलाक करून आसा डिस्ट्रॅक्शन आज आमी म्हणून आसा माय बॉडी माय रायट आय कॅन डू एनीथींग वीथ माय मायट आज देव म्हाका आनी तुमकां म्हणटा ही तुजी कूड न्हय ही हांवें दिली कूड देवाचें देणें जावन आसा त्या देखून म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जिवीत देवान दिल्लें देणें म्हूण वळखून घेवया जिविताची राखणदार जावया जिवीत म्हाका आनी तुमकां दिल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आमेन.